नलिनी टँकर शिपीतलो नाफ्ता काडपाची प्रक्रिया आता फुडें धुकल्ल्या। हेलिकॉप्टरांतल्यान हे बोटीत हायड्रॉलिक पंप देंवयताना तो उदकांत पडलो। मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री मिलिंद नायकाक क्लीन चीट दिल्या। MPT बंदरार ही बोट हाडपात मिलिंद नायकाचो हात ना अशें ताचें म्हणणें। दोनापावला आडकून पडिल्ले नलिनी बोटींतलो नाफ्ता दुसरे कडेन व्हरपाक बिरेस्तारच्यान सुरवात जावपाशिल्ली, पूण नाफ्ता काडपा खातीर हेलिकॉप्टरांतल्यान हाडिल्लो हायड्रॉलिक पंप बुधवारा उदकांत पडलो। MPT आतां मुंबयच्यान दुसरो पंप हाडपाची आसा। नाफ्ता उपसुपाची प्रक्रिया आतां 2 नोव्हेंबराक सुरू जावं येता। आम्ही जो हायड्रॉलिक पंप ॲक्च्युली लिफ्ट करून त्या बोटीचेर दवरपाचें आशिल्लें, बट आवर बॅड लक दॅट हायड्रॉलिक पंप हॅव ड्रॉप्ड इन सी जस्ट नाव, म्हणजे मॉर्निंग ह्या प्रमाणे नाव द ऑपरेशन वील डिले बाय अनदर 1 डे। डेफिनेटली वी नीड टू सी द अनदर हायड्रॉलिक पंप, तो मेळ्ळ्या उपरांत फुडलें ऑपरेशन जातलें। मंत्री आणि मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकान ही बोट MPTत हाडल्या। ताचे फाटल्यान अर्थकारण लिपिल्लें आसा। अर्थीक फायद्या खातीर मिलिंद नायकानच हें डील केलां असो आरोप गोवा काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्लो। हे बोटीत आशिल्लो नाफ्ता धोक्याचो ना, तातूंत आसा तो फकत गाळ अशें ताणें म्हणिल्लें। पूण त्याच वेळार हे बोटीत नाफ्ता आशिल्ल्याचें खुद्द मुख्यमंत्र्यानच मान्य केल्लें। अशें आसूनय मुख्यमंत्री म्हणटा बोट हाडपात मिलिंदाचो हात ना। हांवें MPTन गेल्या उपरांत ताजी शीप खंयच्यान आयली, कितें आयली, खंयसर नाफ्ता, हेजो सगळ्याचो डिटेल जेन्ना स्टडी केलो, आनी डिटेल स्टडी करूनच सांगता, म्हणजे आरोप करपाक जाय म्हणून करूंक जायना। ॲक्च्युली जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपा खातीर मदत करप अत्यंत गरजेचें आसता। तोंडाक येता म्हणून कितेंय उलोवपाची विरोधकांक संवय जाल्ली आसा। ओके, हितून कसलोच ना। DG शिपिंगान परमिशन दिल्ल्या कारणान जी नलिनी ही शीप MPTचेर आयिल्ली ओन्ली टू रिपेर, it is not by the consent of any local person or any person from the state. Okay, and the custom has delayed for the 2 months. म्हणजे हांगासर कदाचित म्हणजे ते हांगासर एम्प्टी करपाचो बी तेंचो प्रयत्न आसलो आसत, कोणी घेता आसत जाल्यार, बट त्या कस्टमान डिले कारण तेजे वेरियस रिजन्स आसतले, बट कोणाचोच कसलोच संबंध जो आसा त्या नलिनी शिपी कडेन ना, हांव फर्मली सांगूं शकता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।